कंप्लीट करतले. ब्रँडिंगाचे आनी एक आसा भितर टर्म्स एंड कंडिशनान इट सिम्स की एक टर्म एंड कंडिशन आसा की मिनिस्टराक स्पीच बरोवन दिवपाची टू गायड मिनिस्टर टू रायट इट स्पीच. आतां तुमकां स्पीच बरोवन दिवपाक भायल्या लोकांची मदत केन्नाच्यान जाय पडली? हांव त्या हेजेर वचना, पूण बेजिकली कशें आसा की एखादो मिनिस्टर जर कोण आसा, एखादी एक हाय प्रोफायलची व्यक्ती जर आसा जाल्यार ताणें कितें उलोवप दिवप. इवन म्हाका दिसता की 15 ऑगस्टाक हेणी मुख्यमंत्र्यान की 15 ऑगस्टान पंतप्रधानान प्रायम मिनिस्टरान कितें उलोवप हें डिपार्टमेंट आपलें दिता. आतां तें बरोवन दिता पळय तें कित पर्यंत वाचप काय ना वाचप हें त्या मिनिस्टराचें किंवा पंतप्रधानाचें किंवा सीएमाचें हें आसा. आयज तुमकां एकूच सांगता की म्हाजे कडेन आयज कॉलिंग एटेन्शन आयलें काय ना, की कॉलिंग एटेन्शन आयलें काय 3-4 पेजीचें म्हाजे कडेन आमचें डिपार्टमेंट बरोवन दिता. हें जालें तें जालें तें जालें सगळ्यो गोश्टी बरोवन दिता. पूण आयज बसून हांवें हेका आमच्या हेजें आमच्या विधानसभेन केन्नाच तें वाचूंक ना. हांव तेजे पॉयंट्स जे घेवन एलॅबोरेट करून प्रश्न उत्तर दिवपाचो प्रयत्न करता. पूण तातूंत PR एजन्सी जी प्रायवेट आसा हय ती तुमकां पॉलिश करता. ती हांवें आयकलां ते प्रमाणे तुमची स्पीच पॉलिश करतली ती. फाल्यां परत तुमी कपडे कशे घालचे जेन्ना मिडिया मुखार वतली ते सांगतले. पूण हें कितलें म्हणून योग्य आसा जेन्ना तुमकां लोकांनी इलेक्ट दिवन केल्ले आसा, तुमी आसा तशें इलेक्ट केल्ले आसा, तेन्ना काय तुमी PR एजन्सी घेवन भोवूं नाशिल्ले की आपूण धवोच कपडो घालतले किंवा तांबडोच कपडो घालतलो म्हणून? सो सडनली तुमकां अशी गरज कित्याक पडली की आपूण पॉलिश जावचो, आपली स्पीच कोणें तरी बरोवन दिवची अशें म्हणून? आतां त्या लोकांनी जे कितें पॉयंट बरोवन दिल्या भितर कितें इन्क्लूड केलां हे ते सगळे आख्ख्या जगाक करता आसतले की त्या वाठारान वचून कोणी स्पीच कशें बरोवन दिवप, तेणी कपडे कशे घालप, कितें करप. पूण आतांच तुमकां सांगलें त्या प्रमाणे हांवें कपडे कशे घालप हें हांवें थारावप. हांवें कितें स्पीच दिवप तांच्यांनी एक 25 पॉयंट दिले आसतले तातूंत, पूण डेफिनेटली तातूंत 1-2 पॉयंट अशें आसूंक शकता जे खरें म्हाका आवडले आनी लोकांकूय आवडूंक शकता. ते हांवें एड करून फुडलें भाशण किंवा आन्सर करूंक शकता. हें कशें आसा की जग सांगता म्हणून सगळेंच करप नासता. थोडें घेवप आसता आनी थोडें दिवपूय आसता. त्या विचाराचो हांव मनीस. सो ते सांगलें म्हणून सगळेंच घेवचो ना, पूण 1-2 घेवन फुडें वचपाचो प्रयत्न करया. ओके. आनी एक गजाल तुमी तेन्ना प्रेस कॉन्फरन्सा वेळार म्हटली, शिगम्याची प्रेस कॉन्फरन्स, की आपल्या कजिनोक आपलो ओपोज आसा. कजिनो खंयच्यान तरी टुरिजमाक यूज करचे न्ही, ट्युरिस्ट हाडपा खातीर कजिनो यूज करचे न्ही. हाजेर एलॅबोरेट करा, तुमचो स्टँड कितें कजिनो बद्दल? आतां कशें आसा की काजिनो हे केन्ना तरी 4-5 वर्सां पयलीं आयले. आतां तो मॅटर जो आहा इतको सबजुडायज जाल्लो आसा की आमी आयचे परिस्थितीन ताका धांवडूंक शकना. जो कजिनोन येता की म्हाज्या सारको मनीस खेळोंक शकना, तुमच्या सारको मनीस खेळोंक शकता. जे कोण वयता ते पयशाकार वयता. हांवें तरी थंयसा त्यो लायनी भायर पळयता, हे सगळे कोण भायले म्हणजे आवटसायड गोवन्स येता. जेका लागून कितें म्हणटा ते बाकी सगळो एंटरटेनमेंट टॅक्स आनी एंट्री टॅक्स आनी कितें टॅक्स हे टॅक्स सगळे आमकां जर सरकाराक मेळटा आनी ऑलरेडी तेजें प्रकरण जर आसात आनी आमी धांवडूंक शकना जाल्यार दुसरो आनी विशय हें तें ना की ताका कितें तें धांवडपाचो आनी कितें करपाचो आहा तो पर्यंत हें करया. आनी ज्या दिसा आमकां हें करतलें की आमकां आमचे कडेन पावर येतलो की तांकां बाबा आतां नाका हांकां धांवडया. हांव पयलो मनीस आसतलो की सीएमाचें म्हणणें आहा की आमकां कासिनो नाका. हांवूय पयलो दुसरो नंबर आसतलो की सीएमाक सांगपाक की आमकां नाका, आमकां हें सगळी ती मडी हाडून ती मांडोवन उबी केल्या पळय ती करून आमकां बुरशेपणां करपाची गरज ना. आनी एक गजाल आसा, लेट्स बी व्हेरी रियलिस्टीक. 135 कोटी रुपया तुमी कजिनो कडल्यान वेगवेगळ्या टॅक्सांतल्यान घेतले, रायट फ्रॉम तेंचो एंटरटेनमेंट टॅक्स, लायसन्सीस, रिन्युवल्स. हे 135 कोटी रुपयाक तुमी खंय ना जाल्यार खंय तरी स्टेटीन घातले आनी तुमी मायनस आशिल्ले मायनिंगा खातीर. हय बरोबर. सो अशा वेळार जेन्ना एक इंडस्ट्री तुमकां सपोर्ट करता रिवेन्यू कलेक्शना खातीर, तेन्ना सडनली जेन्ना तुमचे बाकीचे रिवेन्यू ओके जाता तेन्ना तुमी ती रिवेन्यू शट डावन करून उडयतले, जाल्यार इन्वेस्टर तुमचेर कॉन्फिडन्स कित्याक दवरपाचो? आयच्या परिस्थितीन तूं कितें सांगता तें एकदम बरोबर आसा की गोंयचे मायनींग हें जी डिफिकल्टी आहा ही आमी एका वर्सा खातीर फेस करता. अशें धरून वचा की मायनींग जरी आमचे बरोबर सुरू जालें जाल्यार असले टॅक्स जे आसा पळय हे टॅक्साची आमकां व्हडलीशी गरज ना, व्हडलीशी गरज ना. आतां तुका दुसरेंय सांगलें की ऑलरेडी तें जें कितें दुखणें आसा पळय हें दुखणें पयलीं 5-6 वर्सां पयलीं हाडून थेयल्लें आसा. आतां तो कॅन्सर जाल्लो आसा, एक तर तो कॅन्सर कापून उडोवंक जावो नाजाल्यार ताका बाबा कशें तें कमी जावप म्हणून उपाय करप. म्हणटूच दुखणें जर तें हाडलां आनी आमच्या माथ्यार गोंयकाराचेर थापलां
तर ताका आनी दुसरो उपायूच ना. म्हणजे तो कॅश ना जाल्यार तर तो कशें आसा घेयना जाल्यार तो टॅक्स सोडचो पडलो. हेजातलो विशय असो आसा. दोनूच आहा पळय. आणि एक टॅक्सा बद्दल एंट्री टॅक्स घेतिल्ल्याक लागून ट्युरिस्ट कमी येतले गोंयांत असो स्टेटमेंट डेफिनेटली आयज हांवें पेपर वाचला, आयजूय पेपर वाचला. आमचे खासदार बाब सार्दीन बाबाचें हें आसा. म्हाका एक सांगा की आमी रोडान सामके खूब कमी भोंवता. कित्याक गेले जाल्यार आमच्या शिर्डी बिर्डी ते सायडीन आमी वयता. पूण ह्या सायडीन जर गेले जाल्यार सादारणशे 750-700 रुपया टॅक्स एकदां वयतना लागता. असो जर टॅक्स लागता सगळे स्टेटींनी आसा. इवन कारवारच्यान फुडें वयशात जाल्यार टॅक्स आसा. हो जर टॅक्स जर आसा जाल्यार गोंयान आमचे खंयचोच टॅक्स ना, कसलोच ना. गोंयान आयज डिझल कमी आसा, बाकी सगळे हे कमी आसा. ट्युरिस्ट वाल्यांक काय अफेक्ट ना कांय जावपाचो ना, इफेक्ट कांयच जावपाचो ना. अनदर बॅक टू ब्रँडींग. तुम्ही म्हटलें ब्रँडिंगाक लोकांक हांगा हाडटले आनी दीस फेसिलिटीज एज यू सेड क्रिएट करतले. ह्यो 5 वर्सां आसा तुमचे कडेन, आतां सद्या 4 वर्सां आसा क्रिएट करपा खातीर. पूण सद्या अकॉर्डिंग टू यू ज्यो बिचाचेर ड्रग्स चलता और ह्यो ज्यो बाकीच्यो गजाली चल्ल्या, पूण ताजेर तुमच्या डिपार्टमेंटाचो कित्याकूच कंट्रोल ना कित्याक? ड्रगाच्या बाबतींत उलयतना तुमकां हांव एकूच स्पश्टीकरण दीन की कशें आसा की डिपार्टमेंटा कडेन आयज पुलीस खातें ना. पुलीस खातें हें दुसरें आसा. आनी जे कोण ड्रग विकपाक जाय पळय ते कशें आसा की लमाणे घेवन आपले वस्तू घेवन तशें घेवन भोंवना. ते सगळे विचार करून आपूण रिस्क घेनासतना तितके सांबाळून ते ड्रग्स विकपाचो प्रयत्न करता. प्रॉस्टिट्यूशन तुवें म्हटलें की प्रॉस्टिट्यूशनचो तहें जाता की प्रत्येक जाण आपली कॅर घेवन आपूण कितको सांबाळलो वयतलो, आपूण कितको भानगडीत पडचो ना, हे सगळे करून हो धंदो करपाचो प्रयत्न करता. हो धंदो जो आहा आख्ख्या जगार आसा आनी जगार सगळो चल्लोलो आहा हें सगळ्यांक आमकां खबर आहा. आनी प्रत्येक जाण कॅर घेवन हो धंदो करता. सो जो पर्यंत कोण तरी सांगपाक फुडें येना बाबा ह्या घरान हें चलना, ड्रग्स चल्ला, ह्या घरान प्रॉस्टिट्यूशन चलना. न्ही पूण तुमी जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्ले तेन्ना तुमीच बळ घालताले की ते कॅर घेताले, पुलिसांची कॅर घेवन आरामसे धंदो करता, तांकां हप्ते दिता म्हणून. आतां सेम ऑफिसर आसा, सेम पुलीस आसा, तुमी गव्हर्मेंटान आसा, यू आर इन द टुरिझम डिपार्टमेंट, बट यू आर व्हेरी क्लोज टू मनोहर पर्रीकर हू इज अ होम मिनिस्टर, ताच्या अंडर पुलीस आसा. कित्याक अशें जायना की ड्रग फ्री बीचीस ना अजून म्हणसर बीजेपीच्या काळान? गेल्या एका वर्साच्या कालावधी जर आमी जर आढावो घेत जाल्यार खुबश्यो केसीस केल्ल्यो आसा. इवन पुलीस डिपार्टमेंटा जो कोस्टल बेल्टाक आहा पळय ते ऑफिसर अशे थेल्ले आसा की खरेंच ते ड्रगान चे कोण इनवॉल्वमेंट कोणाचें आहा तांकां पकडूंक शकता अशें थेल्ले आहा. आनी त्या पद्दतीन त्या हेज्या वचोन खुबश्यो केसी ड्रग्साच्यो, खुबश्यो केसी प्रॉस्टिट्यूशन चलना ह्यो केसी केल्ल्यो आसा. म्हाका दिसता की ज्या पद्दतीन गेल्या टर्मांक किंवा गेल्या वर्सांक ज्यो हें आसतालें ते एकूण खुबश्यो केसी केल्ल्यो आहा. कंट्रोल आहा, खूब कंट्रोल आहा, डेफिनेटली कंट्रोल आहा. काय शेका आसा अंजुना जी ऑलरेडी अजून म्हणसर ते पयलीं ड्रग्स विकताली अजुनूय ड्रग्स विकता? हांवें तुका पयलींच सांगलें की आय एम नॉट डिनायींग दॅट प्रॉस्टिट्यूशन किंवा ड्रग्स हे कंप्लीट कमी जाल्या, पूण देर इज अ कंट्रोल. आनी आमी हें अशें दुखणें आसा की कंट्रोल करूंक शकता, पूण कायमचें बंद म्हणटा तें व्हेरी डिफिकल्ट. डिफिकल्ट, व्हेरी डिफिकल्ट ऑर इम्पॉसिबल, सामकें इम्पॉसिबल. या हांव तें म्हणा तुमकां. पूण ऑफकोर्स कंट्रोल वी कॅन. आनी एक तुमचेर पर्सनल एलिगेशन जालें, सॉर्ट ऑफ पर्सनल एलिगेशन. विन्सन ग्राफीक नांवाची एक एजन्सी आसा, इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी, ताका तुमी भरपूर फेवर केलो टू होस्ट कार्निवालाचो कॉन्ट्रॅक्ट तांकां काडून दिलो. ही सगळे एलिगेशन्स विधानसभेन जाले. कशें आसा पळया की हांवें हेज्या पयलीं सांगलां की डिपार्टमेंटा कडेन एक एम्पॅनल एजन्सी आहा आनी एम्पॅनल एजन्सी ज्यो आसा ह्यो एम्पॅनल एजन्सी सादारण अश्यो 7 आसात. 7 पैकी एक ना खंयचोय टेंडर जर करपाक चिंतलो जाल्यार एक 5 जाण तरी निमाणे व्हरता आनी 5 जाण कोट करता. आतां आमी ज्या आयज ठिकाणार बसल्या आमचे सालिगांव हेरिटेज फेस्टिवल, हें फेस्टिवल दुसरी जो आमचो बाप केदार धुमे म्हणून तेंची जी एडवर्टायजींग एजन्सी आसा तांच्यांनी घेतलेलें आसा. सो कशें आसा की ते आपल्या हेज्या प्रमाणे कॅल्कुलेशनां करून पयर कार्निवालची हें जाल्ली पळय आमची कार्निवाल आनी फूड फेस्टिवल जाल्लें पळय, 5 जाणांनी कितें तरी फॉर्मां व्हेल्लीं, निमाणे दोगांनी तें एक्चुअल हितून येयले आमच्या टेंडराचे कोट केले, दुसरो येयलो 6 कोटी आनी कितें तरी येयलो, आनी विन्सन ग्राफीक म्हणटा तो कितें तरी 3 कोटीचेर येयलो. म्हणजे
आमी कशें आसा की टेंडरा पयले कोणाकूच भितर पार्टिसिपेट करूंक दिना आनी आमी फक्त एकट्याकूच काडून दिलां जाल्यार तुमच्यांनी कोणूय म्हाजेर एलिगेशन करूं येतालें पूण थंय टेंडर ओपन जाता न्ही टेंडर बॉक्सान ती टेंडरां घातली वता आनी मागीर ती टेंडरां ओपन जाता प्रोसेस फॉलो करून प्रोसेस फूल सगळो फूल करून आमी एडवर्टायज करता आनी तुमकां सांगता कार्निवालाचे तरी आमी ग्लोबल टेंडर इतक्याकूच लागून केल्लें की तो व्हडलो इव्हेंट आसा पूण येतना 3 काय 4 जाणांची येयली आमचे टेंडरां पेपर व्हेले आनी निमाणे दोगांनीच फक्त टेंडर कोट केले. म्हणजे लास्ट क्वेश्चन सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक मोठो विशय आसा म्हणजे गार्बेज. आमी तुमकां असेंब्लीन आयकलें की तुमी म्हणटा की तुमी सालमोना स्प्रिंग आसा ताच्या वयर गार्बेज घालता ताका लागून सगळें सीप जावन येता. आतां सालिगांव आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी एकमेकाक लागून कलंगूटची गार्बेज येवन तुमच्या हितून पडटा. हाका सोल्युशन कितें वर्कआवट केलां? सोल्युशन वर्कआउट म्हणल्यार की हांव गेल्या 5 वर्सां आमच्या हितून आमच्या एसेंब्लीन बोवाळ मारून कांयच टर्नआउट जालें ना पूण आत्तां अशें आसा की मुख्यमंत्री आमच्या कालांगूटचे जे MLA कालांगूटचो आदलो आदलो हो आमचो सरपंच आनी कालांगूटची पंचायत हांकां घेवन बसोन एक अशें सॉर्ट आउट केल्लें आसा की कालांगूट कांदोली पिलेन आनी सालिगांव जी विलेज आसा ह्या 4य विलेजींक घेवन हें करप तेंच्या खातीर एक प्लान दिवप. कालांगूटचो तो डंपींग एरिया आहा वयली सालिगांवच्या वयर ते डंपींग एरियेन तो आमचो हो घालप प्लांट घालप आनी ताका लागून लागणारे जे पयशे आसा हे सरकार दितलो आनी हे 4-5 विलेजीचो प्रश्न जो गार्बेजचो आहा तो ह्या प्लांटा वरसून सॉर्ट आउट जातलो. केन्ना म्हणसो सॉर्ट आउट जातलो म्हणल्यार तेंचे हेजे आमचे पंचायत आनी MLA आनी आपलो CM हेंच्या भितर चल्लां ते म्हाका दिसता प्लांटूय खंय तरी पळोवंक वचपाचें आसा आफ्टर आपले एसेंब्ली सेशन तांकां धाडपाचें आसा आनी तें जाल्या नंतर ऑफकोर्स डेफिनेटली आमी हो विशय एक सादारणशें वर्सभर तर लागतलें. हांव 6 म्हयने म्हणिना पूण तो प्लांट एसेंबल करपाक टायम लागना फक्त थंयसरले सायट आनी बाकीच्यो गोश्टी आमी बाकीचे रोड बी आहा पळय आदी रोड ते हेजे आसले मड रोड आसले आतां ते हें करून रोड बी वेवस्थीत केल्ले आसा. 1 वर्सा भितर सॉल्व जाता. हय 1 वर्सा भितर सॉल्व जाता. ह्या आशिल्ले पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार एक म्हत्वाच्या कॉन्ट्रोवर्सी बद्दल तांणी स्टेटमेंट केला की इंटरनॅशनल ब्रँड्स एलाव करपाक शकता गोंयांत पूण जेन्ना प्ले बॉय कॅफे म्हणून येता तेन्ना कॅफेज घालची आनी जर तेंची बनी रॅबीट म्हूण ज्यो चलयो येता तांणी साडी घालची पडटली. दुसरें एक म्हत्वाचें तांणी कन्फेशन केल्लें आसा की गोंयच्या दर्यावेळा वयल्यान ड्रग्स काडून उडोवप इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल पूण एक सरकार म्हणून ताजेर कंट्रोल करूं शकता. आनी सालगांव मतदारसंघान रावपी लोकां खातीर फुडल्या 1 वर्सा भितर एक प्लांट येवपाचो आसा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट येवपाचो आसा जाका लागून साळगांवच्या जे वयर दोंगराचेर जी गार्बेज पडटा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान येवन ती गार्बेज क्लियर जातली. You are watching Counterpoint, your own interview series that you see on Prudent every Monday at 7:30 and 9:30 p.m. Keep watching Prudent.